विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पेडणे आनी मांद्र्या भाजप कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन माजी मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांकां आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, GTDC अध्यक्ष दयानंद सोपटे आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। राज्याचो निधी जो आसा तो राज्याच्या विकासाक वापरप, इन्फ्रास्ट्रक्चराक प्रायोरिटी दिवंक जाय हे प्रकर्षान विषय फुडें व्हरणारे मनोहरबाब पर्रीकार हे पहिले मुख्यमंत्री आसताले। सगळ्या प्रकारचो इन्फ्रास्ट्रक्चर भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या वेळार हे आसले। भाऊसाहेब बांदोडकर एकदम त्या वेळार नवीन असले, नवें सरकार फॉर्म जाल्ले आणि त्यामुळे प्राथमिक शाळा शिक्षणाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक ताणें मागता थंय प्राधान्य दिल्ले। पूण स्वातंत्र्यानंतर गोवा मुक्ती नंतर साधारणपणे 40 वर्सांनी जर विविध प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हाका याद आसा कोलवाचो नॅशनल हायवे वयलो पूल नीलम संजीव रेड्डीन फाउंडेशन स्टोन घातलेलो when I was in 6th सोवेत आसतना। पूल केदो आणि तो कंप्लीट केन्ना जाला जाणा, 6वी SSC जालो, ग्रॅज्युएट जालो, पोस्ट ग्रॅज्युएट जालो आणि राजकारण करूंक लागलो। 26 वर्सां नंतर तो पूल जाला। हो आमचो पेडणे तालुक्याचो पयलो पूल, राज्याचोय न्ही, नॅशनल हायवे वयलो। म्हणजे विकासाची कितली संत गती असली हाचो अंदाज येता। फक्त गोव्यापुरतच न्हू तर त्यांनी आपली शाख अखंड भारतान उठयली। फक्त भारतापुरतीच मर्यादित न्हू तर अखंड म्हाका दिसता सबंद जगात त्यांनी छाप उठयली। मनापासून प्रेम करणारे आमच्या देशाचे माजी संरक्षण मंत्री, गोंयचे मुखेलमंत्री आदरणीय श्री मनोहरजी पर्रीकर काल आयतार दिसा 5:30 त्यांनी आपल्या जीवनातल्या प्रवासात पूर्ण विराम दिला। इतलो बुद्धिमान, बिनधास्तपणे कणखर बेधडक निर्णय घेणारो कर्तव्यदक्ष सर्वसामान्य जनतेचो लोकप्रिय नेता, गोंयचो पूत, गोंयची तेज, गोंयची शक्ती, गोंयचो अभिमान। खरेंच आयज तुमकां तो सोडून गेला। त्यांच्या नेतृत्वात, त्यांच्या पुढारपणाक माझो कोटी कोटी प्रणाम। अशा सूर्याचे काल अस्त जाले, सगळ्यांक मनान चटके बसले। म्हाका भावलेलो आमचो मनोहर भाई 1989 सरान आमकां इस्कॉलान सांगलेलें की 8 वरांचेर 120 गाडी जुन्या इमारतीच्या फाटल्यान येतली। आमी 1-2 कार्यकर्ते थंय उबे रावले आणि ती गाडी 120 गाडयेन झेन गाडी इस्कॉला फाटल्यान येयली। त्या गाडयेन 3 व्यक्ती आसले, 3 व्यक्तींक आमी वळखनासले। आमी ते गाडयेन बसले, सरांच्या घरा कडेन गेले आणि तेन्ना थंय आमकां वळख करून दिली जी ही व्यक्ती स्वताक गाडी चलयताली ही मनोहर पर्रीकर। त्या व्यक्ती बद्दल काही आमकां खबर नसली। शीख पडच्या पयलीं 3 म्हयने एक भारतीय जनता पक्षाचो नेतो म्हाका घेवन वता रातची 11:30 पणजे आरतीन। काही गोष्टी खूब उलवल्यो। एकच इच्छा आसली की तूं म्हाका आपले बरोबर जाय आणि ह्याच कारणां खातीर सदैव तिणें आपलो आशीर्वाद म्हाज्या हाताक दवरलो। जेणे करून आज ठामपणे दयानंद सोपटे बसत ते सांगू शकता, विरोधात आसून सुद्धा भाई त्या मांद्र्याच्या जनते खातीर कितें ना कितें गोष्टी केल्यो। जेन्ना
पयलींच आफोण्याले याद येयली त्या रात्रीची, ज्या रात्री म्हाका आफोण एका लिबलान घेवन गेलो पणजी 11:30 रातची 11:30. खूप कार्यकर्ते नाराज जाले, आमकां सांगनासतना तो गेलो. पण ती एक मेळ तेच्या शब्दा खातीर म्हाका वचचो पडलो. तो जाणट्या पर्यंत तो आयल्या उपरांत मुख्यमंत्री म्हणून फायदो जावंक ना असो एकूय मनीस जावचो ना, हे नक्की आसा. कशा तरेन गरिबांक मदत करूया, गोर गरिबांचो कैवारी भाऊसाहेब म्हणटात त्याच पद्दतीन मनोहर भाई पर्रीकर म्हणटा त्याच हातूंतलो. आणि तुमकां खबर आहा काल सुद्दां बांदोडकरांच्या शेजारीच तेजे दहनक्रिया केल्ली आसा. तेजे कारण कितें आसा आणि त्यामुळे अशा मोठ्या नेत्याचे जे गुण आसात ते आमी एक तरी गुण घेवपाचो प्रयत्न करूया. आमकां अशा तरेचो मोठो लिडर आज आमच्या भितर ना, खूप दुःख जाता.